ह्या वर्सा आमची रिवर्साल निवळ केल्ल्याक जी खाऱ्याबान्या वयल्यान जी निवळ केल्या ते थंय उदक स्टॉप जावन रावना आनी ह्या वर्सान ते सगळे पावसाचें उदक सगळे देंवोन येवन रिवर मातशी क्लीन बरी जाल्या. शिणाणे एक वयर पडटा आनी थोडे फातरान पडटा, डीप पडटा जाल्यार एक 5 मीटर या 8 मिटराचेर वयतात. ते आमचे बुडपी आसा ते वचोन विदाउट ऑक्सिजन वचोन काडटा. एक शिणाणे काडटा जाल्यार तो आख्खो वचोन तेका तो आपलो दम धरता आख्खो आनी ते शिणाणे एकदां 5 येता, एकदां 4 येता, एकदां आख्खे 10-12 येता. ते एकदांच काडपाक जायना, तेका टायम लागता काडून. एक तुका आतां सकाळी सुटी भरता म्हळ्यार तो बुडपाक लागल्यार वारभर तर लागता शिणाणे काडपाक. सगळ्यांक त्रास पडटा शिणाणे. आनी तिसऱ्योय तश्योच. तिसऱ्यो सकयल पडटा जे न्हंयचे भितर पडटा तेकाय खूब त्रास पडटा काडपाक. तेका सकयल कोबले व्हरचे पडटा. कोबल्यान ते मागीर आख्खे निवळ करून हातीन मागीर ते भरचे पडटा वयली माती काडून. आनी ती तिसरी मातशी रुचीक आसता बरी सारकी भितर जी आसता ती आनी मोठी आसता. वेर्नासून रिवर ती हांगा म्हणजे मोबर पर्यंत पावल्या तेन्ना ती साफ करूंक नासली. जेन्ना आतां पळय ह्या वर्सा साफ केली गेल्या वर्सा थंयसून नुस्तें उदीक सारकें निवळ येता, क्लीन येता आनी तेका लागून तिसरी जॉब सगळें हें बरें रावता. आनी जेन्ना पळय दूशीत पाणी आसता, आतां थोडे खारे बांदार दूशीत पाणी आसलें पळय म्हणजे गदूळ सारकें पाड जाल्लें त्यान मागीर ते हांगा हे जाल्यार सगळे काबार जाताले. नुस्तें तिसरे कालवां आतां हे साफ करून बरें केलें आनी ती कमीत कमी 2-3 वर्सां पण साफ करपाक जाय. म्हणजे गेल्या वर्सा पळय आसले म्हणजे जवळ जवळ 8 वर्सां सुमार तिसरे हे जाले. गेल्या वर्सा 8 वर्सां 8-9 वर्सां जे कितें जाता जे स्वाती नक्षत्रांत पावस पडटा पळय तेन्ना ते तिसरे तयार जातात ते थेंब वचून. आनी जे पळय आतां हॉटेलां जाल्यात तेमचे ते पळय दुशीत पाणी येताले ते काबार जाताले. आतां दुसरें कितें जालां पयलीं म्हणजे नुस्तें सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हयन्यांत अशें की तेमकां खतां पडटालीं. खतां म्हळ्यार एक दुयेंस जातालें. ते जेन्ना पळय ते शेतां रोयताले आनी शेतां ते सारें येताले आनी ते हें जातालें आनी नुस्तें सुद्दां माल पडटाले. आतां गेल्या वर्साच्यान तिसरे शिणाणे इतलेच जाल्ले म्हणजे आमचे थोडे लोक अशे आयले वेळीप समाजाचे म्हणजे अशे आख्खी जमीन गिरीन जाल्ली हांगा रिवर्साल हेतून आनी ते बारीक आसतना काडून घेवन गेले. ते तर 1 वर्स रावता न्ही जाल्यार सारके मोठे जाता आसले शिणाणे.